He will ask the question. Fifth. It was fifth. Today is what? Eighth. Today is 8th. Okay. Okay, wait. 1 second, sir. इन्स्पेक्शन 5 तारीख. सर आम्ही पहिला की आयज वॉचार झरी कडेन येयलेले आसा. 2 दिसां पयलीं स्प्रिंग जी आसा झर तेजें इन्स्पेक्शन आहलें वॉचार हांगासर. सो ती कित्या कारणाक लागून पोस्टपोन जाल्ली आनी आयज परत तेजें इन्स्पेक्शन दवरलें आसा अलॉंग विथ WRD आनी बाकीचे टॅक्निशियन तुमी आसा प्रॅक्टिशनर. कितें मेन इन्स्पेक्शन कित्या खातीर? कितें जालें जे पळय फाटीं येयलेले ते 5 तारखेर तेन्ना ते जिओ हायड्रोलिस्ट नासले तेंचे बरोबर, टॅक्निशियन नासले, इक्विपमेंट नासलो. सो तेका लागून जे पळय एसेसमेंट करपाक जाय न्ही हायकोर्टान सांगलां ते सायंटिफीक जावपाचें न्ही नासलें. तेका लागून ते दिसा आमी थावरले की 2 दिसांनी ते परत इन्स्पेक्शन करतले म्हूण. आनी आयज तेका लागून आमी हे येयले. आयज जे कम विथ तेंची आख्खी टीम येयल्या, जिओ हायड्रोलिस्ट येयल्या, वॉटर एक्सपर्ट आहा, टॅक्निकल टीम आहा, ते सगळे मेजरमेंट दितले. एक्विफायर जे पळय मेन आहा ते एक्विफायर हे पळय झोरी सांबाळटा न्ही तेन्ना एक्विफायर सांबाळूंक जाय. एक्विफायर जर डॅमेज जाली जाल्यार झोर काबार. आतां ही पळय कन्स्ट्रक्शन आहा ही बिल्डींग पळय आहा ती एक्विफायराचेर आहा. इट इज सिटींग ऑन एक्विफायर. सो तेका लागून आमकां भंय लागला कितें ही पळय सोकपीट्स आहा, हे सेप्टीक टँक्स आहा, हे स्विमींग पूल्स आहा, ते स्विमींग पुलान क्लोरीन वॉटर घालतले ते मागीर ते क्लोरीन वॉटर सगळे पर्कुलेट जावन एक्विफायर. आनी जो रिपोर्टींग आहा तो सारको जातलो. आमी कितें मागता हायड्रोलॉजिस्ट येवंक नासलो म्हणून आमी हो फुडें डेट मागली आनी खरेंच आमी थँक म्हणटा की इमिजिएट 2 दिसान WRDचे जे अधिकारी आहा तेंच्यांनी इमिजिएट डेट आमकां आयची दिली. पण आयच्या दिसाक सुद्दां आतां हे चालू आसा. टॅक्निकल जे स्टाफ आहा तेंचो येयला स्पेशल ते हायर करतात तेका टॅक्निकल स्टाफाक जे हायड्रोलॉजिस्ट आहा ते आतां सगळे एक्विफायर चॅक करतले आनी तेजो रिपोर्टींग दितलो. पण आमकां इतलें आहा की रिपोर्टींग जो आहा तो सारको क्लियर कट आसचो. खंयच बायस आसचें न्ही. कळ्ळें न्ही कोणाच्या सायडीन हेज्या सायडीन तेज्या सायडीन जसो आमी हाडलेलो आमी तो हाडला सुद्दां तो कोणाक हे करून हाडूंक नासलो तो सुद्दां आमी घेताना सारको कशे सोर्सीस येता खंयच्यान येता हे झरे खंयच्यान येता ते झरे जर पिड्ड्यार जाय दिसतना झरीक उदक येता कशें दिसतलें पण झरे जर पिड्ड्यार जाय काही कालांतरान जशें कुचेले जाला जशें आसगांव जाला ते कुचेले दिसतना जर पयलीं बरी दिसताली मागीर आतां इतली कॉन्टॅमिनेट जाल्ली आसा तें आतां उदक कोणाक पिवपा सारकें ना आनी तेतून बुडपा सारकें सुद्दां ना. उदक सुद्दां ते आंगार वचपा सारकें ना. रोखडेंच तेजी त्वचा रोग जाता म्हणजे स्किनींग रोग जाता. सो हे उदक कॉन्टॅमिनेट जावंक दिवपाचें ना. कारण अशें उदक जें आसा मौल्यवान जी आमची वस्तू ही आमची ती सांबाळून दवरूंक जाय. इट इज अ ग्रेट हेरिटेज. आनी आमच्या शिवोलकारांची परत सांगता ह्या शिवोलकारां खातीर ही आतां सद्या ही झर आसा ह्या वाठाराच्या हाका ही सारकी एकमेव झर आसा ती सारकी जिवलंत आसा आनी बरें उदक मेळटा प्युअर फॉर्मान येता अल्कलायन फॉर्मान उदक येता वीच एनी वन कॅन ड्रिंक. आतां सुद्दां आमी अवेलेबल दवरला उदक पिवपाक कोणें तेजी टेस्ट सुद्दां पळयता इतलें गोड उदक आसा तें आमी जर डॅमेज केली देन वी कॅनॉट रिकवर इट बॅक. सो वी हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग ऑन दीस ओपिनियन की जर कितें आहा जशें हायकोर्टान म्हटलां न्ही दीस इज अ नेसेसिटी. ही गरजेची वस्तू आमकां आनी ही गरजेची आहा ती आमी सांबाळून दवरूंक जाय. Villas are not necessity म्हणला हायकोर्टान. What is necessary is protection of the spring. Yes. आणि हायकोर्टान टायम लिमिट दिला 12 तारखेर WRDन रिपोर्ट दिवपाचो देखून वी आर वर्किंग ऑन दे आर ऑल्सो टेकन व्हेरी अर्जंट स्टेप्स. एकदम 2 दिसांनी परत इन्स्पेक्शन चालू केलें आतां आनी 12 तारखेर आय होप तुमी रिपोर्ट रेडी करून हायकोर्टाक दिले कित्याक 14 तारखेर हियरींग आहा. म्हणजे इन फ्युचर जर ही जर जी आसा ही कंटॅमिनेट जाली जाल्यार शिवोलकारांक नुकसान आसा हेजें? जाली न्हय जावंकूच दिवप ना. आमी तेजेर नुकसान न्हय भयंकर नुकसान. हेजें नुकसान आमी कॅनॉट बी मेल्ले मनशाक आमी कशें कितें करूं शकता तशी गोश्ट जातली. गेली ती गेली ताका आनी कांय ना फक्त आमी मागीर झगडटले आनी पुलीस केसी तेज्या भायर आनी काय करूं शकता ना. जर थंय पिड्ड्यार जावन वयतली कोणाचें पडलेलें भायले लोक आनी खंयचे लोक तांकां ते हांगा पडले ना. आमी हांगा स्थानीक आसा तांकां खबर आहा हेजो इम्पॉर्टन्स. आमच्या भुरग्यांक आमच्या घराण्यांक आमच्या आवय बापांक हांगसरले लोक हे सगळे भुरग्या बाळांक हे पिवंक दिता उदक तांकां खबर आहा हे उदक म्हणजे कितें तें. जेन्ना वॉशाड पडटा शिवोलेन तेन्ना हांगा हे उदकाची
त्याच भुरग्यांक त्याच लोकांक खबर आसा. त्या दिसा जो हांवें प्रश्न केलो तो आतां प्रश्न हांव परत करता. ही जेन्ना जर हांगासर रिन्युएशन केले थ्रू केले WRD बरोबर, हेचें कारण कितें, ही जर जी आसा ही राखून दवरूंक जाय म्हणून. बरी दिसूंक जाय आनी बरें येवंक जाय. हय, आणि ही जोर पळय आहा इट्स अ नोटिफायड जोर, ऑर्डिनरी जोर न्ही. शिवोली 5 जोरी नोटिफायड आहा. म्हणजे खंय तरी ही राखून दवरूंक जाय आणि हेची काळजी आसा म्हणून. पूण तुमकां दिसता हेची काळजी आसा? पळय आतां कितें आसा, आमकां लोकलांक आमकां काळजी आसा आनी आमी लोकल काळजी आहा म्हणून आमी नेटान फुडें सरलेले आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन ह्या झरी खातीर सगळ्यांनी उठोवंक जाय आनी काळजी दाखोवंक जाय. हेका अशें न्ही की आमचे 4 जाणांचें उदक अशें न्ही आनी 4 जाणांची झर न्ही, आख्ख्या शिवोलकाराची न्ही, आख्ख्या गोंयकारांची झरी. गोंयचो खंयचो लोक येवन वापरूंक शकता. सो आमकां काळजी आसा आनी ह्या काळजीनूच आमी हांगा फुडें सरोंक जाय. टेक्निकली जे आतां मनीस येयलेले आसा आनी हायड्रोलीक बीन ते टेस्ट करता, हेचेर कळटा की खंयसून फ्लो येता टोटल सगळो बारीक बारीक. हय, ते आतां सगळे फायंड आउट करतले. पण हांवें कितें आसा, आमकां एक तळमळ कशें म्हणून हांवें मागलेली. पण तुमी कितें separate आसा, मागली? हांवें आतां दाखया म्हणून म्हटलें. पण ते कितें आसा, तेंचो रिपोर्ट आहा ते थंय करतले आनी डायरेक्ट कोर्टान सबमीट करतले अँड देन इट वील बी सबमिटेड टू अस. आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आहा न्ही, ताणें रिपोर्ट पॉवरफूल केल्लो आसा आनी तेजो रिपोर्ट हो आमचो रिपोर्ट. हो आमी पळय हायड्रोलॉजिस्ट आमी हे WRD तेन्ना आमी कितले एप्लिकेशन घाल, 2 रिमांयडर तांकां दिले, 2 लेटर दिले रिप्रेझेंटेशन. तेणें करूंक ना म्हूण हायड्रोलॉजी रिपोर्ट आमी करून दिलो. आमचे गुस्तार आमचे हे करून अनबायस्ड, कंप्लिटली अनबायस्ड, प्रॉपर सायंटिफीक रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द होल लोकेशन ऑफ द एक्युफायर्स, खंयचे कडेन उदक फ्लो जाता ते सगळे एक्सप्लेन करून हेजेर आहा सायंटिफीक रिपोर्ट. तुम्ही WRD ऑफिसर सध्या येयलेले आसा, सगळी टीम तुमची WRDची त्या दिसा येयलेले, त्या दिसा इन्स्पेक्शन आसले, काही कारणांक लागून तुमचे टेक्निकल टीम ना म्हणून ते पोस्टपोन जाले. आयज 2 दिसा उपरांत जशें तुमी सांगले तशें परत दवरले. कितें सांगूंक सोदता तुमी आयजच्या इन्स्पेक्शना बद्दल आनी टेक्निकल जे आतां मनीस तुमचे येयलेले आसा हेचो रिपोर्ट कशा तरेन येतलो, केन्ना येतलो, केन्ना जे पेटिशनर आसा तांकां कळटले? एज पर हे ऑनरेबल हायकोर्टाच्या डायरेक्शनानुसार जे इन्स्पेक्शन आमी मंगळारा दवरले ते कांय कारणाक लागून टेक्निशियन ना म्हणून पोस्टपोन जाल्ले. ते आयज आमी एक स्टार्ट केल्लेले आसा. ऑलरेडी ते प्रोसेस चालू आसा इन्स्पेक्शनाचो. सगळे डेटा कलेक्ट करून ते मागीर एनालायज करून रिपोर्ट दितले. तो रिपोर्ट आमी बाय 14th म्हणजे 14थाचेर हें आसा, हियरींग आसा, तेचे पयलीं हायकोर्टाक सबमीट करतले. असं परत तो प्रश्न हांव तुमकां रिपीट करता. एक ही पारंपारीक जी आसा, ही हेरिटेज आसा, ही राखून दवरूंक जाय आसली. राखून दवरूंक जाय म्हणून तुमच्या डिपार्टमेंटान ती रिन्युएशन केल्ली. तुमकां कितें दिसता ह्या झरी बद्दल? न्ही, झरी म्हणजे ते नॅचरल स्प्रिंग, ते सगळे राखून दवरपाकूच जाय. हे सगळे आसा पळय आमच्या गोंयांत जितल्यो हे आसा पळय झरी, तेच गोंयचे हे ते राखून दवरपाकूच जाय फ्युचर हे जनरेशनाक. सो ही राखून दवरपाक जी तुमची टीम, तुमचे ऑफिसर WRD फूल जे आहा पळय टोटल डिपार्टमेंट हो हेका फूल हे आहा. तेका लागून आमीच ते रिनोवेट केल्ली न्ही, राखून दवरपा खातीरूच दवरलें. आमी ते हें घेतलें न्ही राखून दवरपाक. आतां इन्स्पेक्शन केला, रिपोर्ट केन्ना पर्यंत येतलो? 1-2 दिसां भितर म्हणजे बिफोर 14th ते आमकां सबमीट करपाकूच जाय कोर्टान, तेच्या पयलीं येतलो. सर हे जे आता टेक्निशियन जे येयल्ले आसात तांची कशी कितें चॅकिंग मातशें तेचेर? न्ही, ते टेक्निकल पर्सन, तेच्या बद्दल आमी जास्त कांय सांगूंक शकना. ते आपले कितें प्रोसिजर आसा. सो आता हायड्रॉलिक मशीन हाडलेले आसात ते मशीन हाडलेले, ते डेटा घेतले, एनालायज करतले आनी रिपोर्ट सबमीट करतले. तूं घे. अच्छा. Where they had went? Excuse me, sir.